आज कुडचड्यार एक आधार कॅम्प करेक्शन न्यू एंट्री जी 5 वर्षाची भुरगीं त्यांनी आधार कार्ड करूना त्यांचे करपाचो कॅम्प दवरला। दुसरो इश्यू आशिल्लो की कुडचड्यार हांवें पळयला की आमचे यूथ व आमचे अर्निंग मेंबर ऑफ द फॅमिली खंय तरी एक्सिडेंट जाता, एक तरी हँडिकॅप जाता, नाजाल्यार ना जाता आमचे मदें, आनी मागीर त्यांचे फॅमिलीक खूब त्रास जाता। सो तेजे खातीर आमी हांवें तेजो इन्शुरन्स प्रिमियम भरपाचें केल्लें आसा। लोक खूब उजोडटा पूण स्वताचे आपणाचे फुडले विचार करना। आज तो प्रिमियम भरपाचें हांवें हातीन घेतला आनी जे अर्निंग मेंबर आसा फ्रॉम 18 to 65 आमी आयडेंटिफाय करून त्यांचे प्रोटेक्शन कवर आमी करतले। हितू भितर जर एक्सिडेंट जाले 15 लाख रुपया तांकां इमिजिएटली पोस्ट दितले, प्लस डिसेबिलिटी 100% जाली तर तांकांय 15 लाख मेळटले, प्लस तांकां हॉस्पिटल बेनिफिट मेळटलो। अशें करून ही पॉलिसी करपाचे विचार घेतलेले आहा। तिसरे जे आसा, आज आमी पळयता की लोकां कडेन थोडे पयशे आसता पूण तांकां खंय दवरपाचे आहा ते खबर आसना। बायलांक स्पेशली संवय आसा की खंय तरी 200-300 रुपया उरले म्हयन्याक जाल्यार ते धोब्यान दवरता। सो अशें ना दवरता जर रिकरिंग डिपॉझिट करपाक तांकां हांवें सांगला। सो रिकरिंग डिपॉझिटा भितर पोस्टांतल्यान सगळ्या परस चड इंट्रस्ट मेळटा आनी इंट्रस्ट तांकां मेळपा सारको आमी करता। तशेंच सुकन्या स्कीम 10 वर्साच्या भुरग्यां खातीर जांकां कितले पयशे भरता तेजे इंट्रस्ट रेट खूब आसा। सो हे सगळी स्कीम आमचो सुशांत पोस्ट मॅनेजर मडगांवचो हांगा येवन ते एक्सप्लेन केल्या। आज गर्दी पडल्या खूब, पूण आतां ह्या गर्देन भितर जावचें ना पूण आमी रेजिस्टर करतलीं नांवां। जे कोण उरल्या तांकां म्हाज्या ऑफिसांतल्यान हांव हेल्प करून तांकां सगळ्यांक आख्ख्या मतदारसंघात एक्सिडेंटल बेनिफिट, तांकां पोस्टांतले जे आरडी स्कीम और एफडी स्कीम करपा जाय, जांकां सेव्हिंग बँक ओपन करपा जाय तांकां आमी हेल्प करतले। अशें करून जे आरडी करता म्हयन्या जरी तरी हांगा कुडचड्या पोस्टान कमी लोक आसा, आमी इन्सिस्ट करून तांकां आनी लोक हाडपाचे प्रयत्न करतले। जे एकदां रेजिस्टर केले आरडीक आनी भरता म्हयन्या तांकां घरा कडेन वचून ते पयशे हाडटले, असो विचार आमी करपाचो केल्लो आसा। लोकांनी जर साथ दिली सारकी जाल्यार आमी हो फुडें प्रोजेक्ट करूंक शकता। आज तुम्ही पळयता की आरडी और एफडी सगळ्या परस चड पयशे कोण दिता? पोस्ट ऑफिसान। आनी हांगा कुडचड्यार तुमकां खबर आहा कितें जाल्लें, तेका हांव तेजे कांय उलयना। सिनियर सिटीजन खूब डुबले आनी लोकांक कितें खंय पयशे इंट्रस्ट चड मेळटा लोक धांवता। आज आमी पळयता पियरलेस कंपनी अशे खुबशे कंपनी आशिल्ल्यो, ह्यो कंपनी जेन्ना करता पळय तेन्ना ना जाल्यो आनी लोकांचे पयशे बुडल्या। सो पोस्ट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ लायव्हलीहूड आनी तेजे खातीर जे कडेन कोणाक एक्स्ट्रा पयशे आहा एफडी करपाचे आरडी करपाचे कितेंच तांकां आमी गायड केल्ले आसा। आनी जरी तरी तांकां आज कमी जाले म्हाज्या ऑफिसान येवन रेजिस्टर केले, आमी तांकां घरा कडेन हेल्प करपाक रेडी आसा। आमच्या म्युनिसिपालिटीतून पळोवपाक मेळटा की ग्रुप एक्सिडेंटल पॉलिसी आनी दुसरे आधार अपडेट ह्या आमच्या पोस्टलाक जी सर्व्हिस आसा ती पोस्टलाची सर्व्हिस आयज आमदारान निलेश बाग बाबरालान आयज हांगा हाडली आसा लोकां खातीर आनी तेजी अवेरनेसय केल्ली आसा। आमकां खूब फावटी पळोवपाक मेळटा की एक्सिडेंटल पॉलिसी ज्यो आसा त्यो मार्केटाक आयज प्रायवेट करता आसतना खूब कॉस्टली जाल्ली आसा, पूण आमची ही जी पोस्टल एश्युअर्ड पॉलिसी जी आसा न्ही ते लोकांक अवेरनेस ना, खबर ना। ती म्हाका दिसता एक खरें बेनिफीट घेवपाक आयज लोकां मदीं हाडली आसा आनी लोकांचे जे आयज हो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार कळटा की एक बरो प्रतिसाद आनी बरी पॉलिसी जी आसा ते लोक घेवपाक सोदता आनी त्या हातूंतल्यान लोकांक खूब फायदो जातलो आनी लोकांनी आयज बेनिफीट घेवचे अशें म्हाका दिसता। लोक बी जमले आसा। पॉलिसी असते आणि ही करता असताना सगळ्या मतदारसंघाच्या बेनिफिशियरी जे आसा त्यांना फायदेशीर किती हो उपक्रम जो आसा खरोखर फायदेशीर आसतलो मतदारसंघाखातीर? खऱ्यांनी फायदेशीर आसतलो, कित्याक पळय जे आयज म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस जो आसा एक्सिडेंटल पॉलिसी कशी ना कशी तरी घेतात आनी ती घेता आसतना आपूण जे आसा जे आपले प्रिमियम पे करता आनी म्हयन्याक वर्सा वर्स प्रिमियम पे करप हे ते जाता, पूण तीच पॉलिसी जर तर आसा न्ही आमचे एश्युअर्ड जे पोस्टलांतल्यान जाता जाल्यार कितें हें आसा ती बरी गोश्ट। आनी त्या भितर सुद्दां आमदारान जे हांव आतां कमिटमेंट हे केल्ले आसा की थोडे आपूण जी पॉलिसीचे प्रिमियम जो आसा तितून भितर आपूण हेल्प करून हें करतलो म्हणून त्या बद्दल जर तर बेनिफीट लोकांक ह्या तरेन मेळटले जे केले ना ते सुद्दां मनीसांक करपाक सोदतले, तो प्रिमियम जर तर तो भरून आपूण जर तर हेल्प करपाक सोदता न्ही तर ती बरी गोश्ट आसा आनी ह्या लोकांक बेनिफीट मेळटली आनी एक फॅमिली जी आसा एश्युअर्ड म्हणून उरतली। प्रत्येक घराघराक ती पॉलिसी आसतली आनी एश्युअर्ड एक खंय तरी कितें जायत जाल्यार एक एश्युअर्ड आसतलें ती आसचें ह्या उद्देशान हें केल्लें आसा, ते बरें हें मानता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।